the post of consultant retina surgeon on the contract basis in the Department of the Ophthalmology in the Goa Medical College. Contractor घेतला, post fill up जावंक ना म्हणून. Again, creation of the post for the institute, nursing institute in the Margaon for the under directorate of the health services. Margaon नवीन nursing institute जे चालू केला त्याचे सगळे post creation हे केले, which is almost 45 plus 28. नाही रॉ हितून नर्सीस सगळ्यो नर्सीसचे प्रिंसिपल प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर ट्युटर सगळीं जाणां आनी ताज्या भायर मागीर ते UDC LDC बीन सगळे नर्सिंग इंस्टिट्यूशना खातीर. Proposal of filling of the one post of the lecturer in the Department of the Obstetrics and Gynecology in the contract basis in Goa Medical College. Transfer of the identified land for the setting of the permanent campus of the Indian Institute of the Technology in the village Bandoda at Fonda Taluka in the South Goa for the IIT Goa, the Ministry of the Education. IIT खातीर आमी फार्मागुडीर आशिल्लो आमचो जागा हो तांकां दिवपाचे डिसायड जाला, फायनल जाला. अलॉंग विथ तांच्यांनी एक पयलीं IITचें हॉस्टेल आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजाक दितले आमी आनी तांची बाकीची सगळी जागा जी आसा पळय न्ही ती तांकां दितले. एडिशनल जागा आमी एक्वायर करता, तितूंतली एडिशनल जागा इंजिनियरींग कॉलेजीकूय मेळटली आनी हेकाय मेळटली. आत्ताच्या घडीक आमी तांकां एप्रॉक्सिमेटली 5 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ द जागा दिता. एडिशनल प्रायवेट लँड आमी थंय एक्वायर करपाक घेतल्या तेन्ना इंजिनियरींग कॉलेजीक आमी आनीक जागा दितले. आमी आयडेंटिफाय करप सोरप सुरू आहा थंयसर 2 लाख सुमार आयडेंटिफायड केल्या. आसा NITनूय आतां रिजर्व आसा. Approval for the implementation of the Ayurveda health management system. For the consultation purpose आमी health with Ayurveda जे सुरू केलं त्याच्या खातीर मॅनेजमेंट सिस्टम फायनलायज केल्लें आसा. थँक्यू. ESI मेडिकल कॉलेज सुरू जावपाचें आसा. ताजो आमचो प्रयत्न आसा तेंचें फायनल इन्स्पेक्शन जाल्या शिवाय हांव आत्तां सांगूं शकना. जर फायनल इन्स्पेक्शन इज पेंडींग. आमी ताका 2-3 इन्फ्रास्ट्रक्चर दाखयल्या. तांचें एकदां इन्स्पेक्शन जालें काय मागीर डिक्लेअर करतले केन्ना सुरू जाता तें. पावराले हांवें परत एकदां पावराचेर आमी ऑलरेडी म्हणजे स्मार्ट मिटर जो आसा पळय न्ही तो ताका स्टॉप दवरपाक लायला. डिफरन्सीस बिलां जी कितें आज हांवें ऑलरेडी ताका नोट रेडी केल्लो आहा तेंचो तेच्या डिपार्टमेंटाक वतलो. पेमेंट डिफरन्सीस जो लोड आनी बाकीचे सगळे कितें आहा ते सगळे इशू जो डिस्प्यूट जे आहा ते रिजॉल्व करपाक लायला तांकां. येस सेट पॅटर्न ऑन होल्ड. 1 लाख बसोवंक ना. हेडी जर चुकीची म्हायती लोकांच्या मदीं आसा. ओके 1 लाख बसोवंक ना. तेच आयक जी फक्त तितून प्रॉब्लेम खंय आसा तोय सांगता कळपाक जाय म्हणटा तुमकां. जो एकदां आमच्या घराचो लोड जो आहा पळय न्ही म्हणजे हो घराचो लोड फॉर एग्जाम्पल आमी 400 मेगावेट घेतला म्हणजे घर बांदला तेन्ना आमी AC लावंक नासले हे घेवंक नासले. आतां 4 AC लायले ऑटोमॅटिकली तो लोड वाडलो तो 500 मेगावेट जालो आसतलो. ओके 200 वाडलो बट तो ओल्ड मिटर असल्या कारणान बील तितक्याचेरूच येतालें. जर 500 रुपया येतालें ते 500 रुपयाचेच जातालें. बट ते स्मार्ट मिटर जाता तो सगळो लोडूय दाखयता डेट पेनल्टी दाखयता. डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तुमी सगळ्या जो पर्यंत ही लोड स्टडी जायना प्रत्येकान आपलो हे घेवन कॉन्ट्रॅक्टर्स किंवा तेंचे नोटिफायड आसात तेंच्या कडल्यान लोड परत स्टडी करचो तो नोटिफाय करचो प्रत्येकाचो कितें आहा तो आनी ताज्या उपरांत मागीर विचार जातलो. ताज्या उपरांत तेजे डिपार्टमेंटा कडेन डिस्कशन करून रिजॉल्व जातलें. थँक्यू.